वार्षिक वर्सा प्रमाणे अंदूय बी आमी गुलालोत्सव मोठ्या दबाज्यान तयारी केली आनी आमी तयारी केली ते प्रमाणे हांगा लोकूय बी भरपूर आयले. परस लोक चड जाले. वर्सान वर्स अशे लोकांचे उत्सव उमेद वाडत आसा आनी लोक हांगा वाडत आसात. आनी तशी देवाची सासाई तितलीच आसा की लोक हांगा पळय जे आपल्याला हें घेवन येतात बाबा दुख्ख घेवन येतात ती तांगेली परिपूर्ण जातात म्हणून लोक हांगा वाडत आसात. म्हणून सगळ्यां परस तयारी बी आमी वेवस्थीत केल्ली आसा. ट्रॅफिक जावं, हेल्थ जावं, एम्ब्युलन्स जावं, फायर ब्रिगेड जावं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर जावं, सगळी सेक्युरिटी बी जी आसा ती आमी वेवस्थीत केल्ली आसा. ह्या वर्सा भावीक चड आशिल्ले न्ही म्हणून खूब भावीक इतले चड की म्हाका दिसता 1.5 पटीन तरी चड जाल्यात. पोरू समज एक 25,000 आयिल्ले कमीत कमी 40,000 इतले. वर्सापेक्षा पुलिसेन चड हें दिलां कॉपरेशन. म्हणून पोलिसूय बी बरे आशिल्ले. पोलिसांक तांगे कॉपरेशन बंदोबस्त बरो केला. सगळी वेवस्था बरी आसा आनी लोकूय बी खुश उमेदीन आसा सामके. रंग रूप हे सायडीन उडून एकच म्हणल्यार गुलाल आनी तें बी दामबाबाच्या नांवान खेळिल्लो हो गुलाल. ह्या गुलालांत सगळे एक असतात. सगळे आपल्या त्रासांतल्यान बादल्यान खंयच्यान टायम काडून ह्या दामबाबाच्या थळाक येतात आनी ह्या त्रासाचो सगळो गुलालाच्या स्वरुपान वचून दामबाबा कडून आपूण एक सशक्त आनी आरोग्य आपल्याक बरें मेळचें म्हणून दामबाबा कडेन मागणी करतात आनी वर्सान वर्स आपल्या तुज्या पांया कडेन येवं म्हणून ते देवा कडेन मागतात. आमकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवं अशें मागतात आनी तेजे खातीर तांकां वर्सभर तेंची राखण मेळपाक जाय म्हणून ते वर्सान वर्स येतात. आनी गोंयांतच न्ही महाराष्ट्र, कर्नाटक सारके लोक हांगा येतात. पूण एकदां आयिल्लो मनीस परतो हांगा येतात इतली दामबाबाची सासाय आनी दामबाबाचें प्रेम आसा आनी ह्या प्रेम आनी सासायेन लोक हांगा उडून येतात. आनी एकच आयची साथ एक म्हणजे श्री रामनाथ दामोदर महाराज.